हांव नेरूल सरपंच पियादा दालबेडा आनी हे म्हाजे सगळे मेंबर्स आयज आनी स्पेशल ग्राम सभा केली रिगार्डींग CRZ प्लॅन आनी आमचे खूब वोटर्स येयले तेणी सगळ्यांनी ऑब्जेक्ट केला हितून फिशरमॅनान फार्मर्सान मागीर CRZची लोकांची घरां आसा तेणीन मागीर आमचे सॉल्ट पॅन आसा तेंच्यांनी हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन आमचे बांद पळय ते मोडल्या आनी ताका लागून आमची ती बिपडी जाल्या ते बांद मातशें बांदून दिवचे म्हणून आनी आमचे नेरूल गांवांत चडशे फिशरमॅन आनी फार्मर्स आसा आनी आनीक एक पॉयंट घेतला मेन वॉटर कन्जर्वेशनाचो आनी आमची खूब तोळी आसा इनकम्प्लीट म्हणजे ते डिसिल्टींग करपाची आसा आनी रिकन्स्ट्रक्शन आसा ती आमी दिली RTNसून आनी आमच्या मिनिस्टरानूय आमकां सांगला आपल्याचो फूल सपोर्ट आसा तुमचे काम करपाक. गव्हर्मेंटान ऑलरेडी GCZMAचेर ऑब्जेक्शन हाडलेलें आसा न्ही तुमी स्पेशल ग्रामसभेन कितें डिस्कशन आसा कितें म्हणून घेतलें गव्हर्मेंटान ऑलरेडी ऑब्जेक्शन हाडलेलें आसा पूण तेणी सांगलां की आतां पेपरार सांगलां थोडे दीस पेंडींग दवरचो प्लॅन म्हणून पूण आमचे वोटर्स पळय आहा न्हू ते मातशे भियेलेले आसा की पेंडींग आसा कडेन तो फायनलायज जावप म्हणून तेणें पयलेंच आमचें डिसिजन बरोय म्हणून सांगलां म्हाका कित्याक आमचे स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसा म्हणून जे हे आसा पळय ज्या जाग्यार फार्मर्स आसा ज्या जाग्यार तुमचे जमीन आसा जाल्यार वॉटर पॉयंट बांदपाक शकता तुमचे एनओसीआर पंचायत आसा आमच्या आर्ग्युमेंटान मागीर प्लांटेशन ड्राय आसा तुमची जमीन आसा प्लांटेशन ड्राय करूं शकता मागीर रियूज ऑफ वॉटर आतां समजा सगळेच्यान ते परत रियूज करता वॉटर परत हेका यूज करूंक मेळटा झाडां बिडांक यूज करूंक मेळटा ते टॉयलेट फ्लशाक यूज करूंक शकता अशें अवेरनेस प्रोग्राम तुमी तयार करून स्वता इम्प्लिमेंटेशन करूं शकता आमी गोंयांत तुमची परिस्थिती ना पण फुडें उदकाची परिस्थिती जातली